मोर्जे कट्टेवाड्याच्या मुखेल रस्त्याकुशीक आशिल्ल्या पडींग शेतात सैम विरोध्यांनी कोयराच्यो पोटल्यो उडयल्यान उदकाची वाट आडवल्या, जाका लागून शेतांत उदक साठला। ह्या वाठारांत मच्छरांचे प्रजनन वाडटले आनी फुडाराक भलायकेची गंभीर अडचणी निर्माण जावपाची शक्यताय थळाव्यांनी उक्तायल्या। संबंधीत खात्यान बेगोबेगाचेर लक्ष दिवन कोयर काडून उदकाची वाट मेकळी करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। आम्ही सध्या आसात कट्टेवाडा मोर्जी हांगासर जो मुखेल रस्तो आसा आणि त्या वाटेन एक शेत आसा। ह्या शेतान जे घाणयारे उदक जमलेले आसा आणि ह्या उदकाक वचपा खातीर एक कान धाकटीशी वाट आसा, पूण त्या वाटेर काही लोक गार्बेज उडयतात आणि गार्बेज उडयल्या उपरांत जे पिशवे आशिल्ले ते पिशवे हांगासर खंयचे तरी वाटेर बंद जाल्ले आसा आणि त्या खातीर ती उदकाची वाट बंद जाली आसा। हांगासर पंचायत मंडळान लक्ष दिवचें आणि ज्या पद्धतीने हे उदक साठवता आणि लोकांक मागीर आरोग्याची समस्या निर्माण जावेत, मलेरिया सारको प्रश्न निर्माण जावेत, तेचे खातीर हांगासर देगेकूच आरोग्य केंद्रय आसा। आरोग्य केंद्राच्या अधिकाऱ्यांनी येवन हांगासर लक्ष दिवचें आणि जे उदक घाणयारे जमलात आणि गार्बेजचो प्रश्न आसा तो सोडोवचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर।